of checks in favor of the stakeholders of Goa. So it is accepted by all the stakeholders, including all the Goan people who are educated and unemployed, who do their employment on the beach. त्याच्या बरोबर डेक बेड ओनर्सूय आहा, त्याच्या बरोबर सगळे वॉटर स्पोर्ट्स आहा, म्हणजे खूप जाण ऑपरेटर्स आहेत वेगवेगळे. आपण ओन सेल्फ एम्प्लॉयड जाल्ले आसले आनी खंय तरी त्या ऑर्डरीचेर फाटी उरलेले. आमी आतां रिक्वेस्ट केला चीफ मिनिस्टराक आनी ट्युरिजम मिनिस्टराक आयच्या कॅबिनेटीन की ही एक्सपेडायट करची म्हणून पॉलिसी. जी डेट्स दिल्या पळय त्यो ते 10 क्लियर डेज लागता ताका, सो ती एक्सपेडायट करची म्हणून आनी बेगींतल्या बेगीन जी डेट फुडें आहा पळय ती आरो हाडची म्हणून इतलें आमी सांगलां. बिकॉज ऑलरेडी द चार्टर्स हॅव लँडेड. जे चार्टर गोंयान येयल्ले आहा तांकां डेक बेड बिचार ना न्हिदपाक, सो दे हॅव टू स्लीप ऑन द ग्रावंड. आमी रिक्वेस्ट केला हें जर तर बेगीन करीत जाल्यार एटलीस्ट दे वील गेट अ डेक बेड बाय नेक्स्ट 7-8 days. केन्ना मेरेन कितें तरी 22 तारीख कितें डेट आहा हे आहा लॉट्स. सो दॅट वॉज शेड्युल्ड सो फार बिकॉज ऑफ द हायकोर्ट पेंडींग डिसिजन. सो हायकोर्टान डिसिजन दिलें की यू कॅन कंटिन्यू विथ द शेक पॉलिसी. सो वी हॅव सेड दॅट यू कॅन प्रिपोन इट. सो रिक्वेस्ट केला आमी डिपार्टमेंटाक, CMानूय सांगला आपण उलयता म्हणून. So hopefully it will be done in the interest of the local people who are depending on these shacks and deck beds. Is there any issue that government is facing other than CR that Kota and the decision? Only as per the NGT order, CZMP map येवंक ना म्हणून हे प्रॉब्लेम जालो. CZMP map बेगींतल्या बेगीन हाडचें म्हणून हायकोर्टानूय सांगलां. सो तेचेरूय government is working continuously on that. The department of GCZMA is continuously in touch with all the panchayats to get their maps ready to be submitted, and they will forward it to NCSM in Chennai to bring out the draft plan. Only after draft plan comes, there will be public hearing and finally it will go as a final plan. Side by side हेजे जातले शेकांचे सगळे अलॉटमेंट जातले. Shack allotment has got nothing to do with this CZMP map. But High Court only has said you expedite it, and it is government is duty bound to expedite this, especially GCZMA, which is an autonomous body. ते करतले. We have also asked the same to do. आम्ही सांगला CMाक की खूप तेप जाला 2019 CZMP मॅप येवपाक इतलो टायम लागना म्हणून खंय तरी आमी फाटीं उरले बेगीन करया म्हणून. आनी CMN एनवायरमेंट मिनिस्टर जो आतांच जाल्लो आहा निलेश काब्राल तेणेंय सांगलां आपूण एक्सपेडायट करता. बट एट द सेम टायम ऑल पंचायत्स ऑल्सो आर बीन टेकन इन कॉन्फिडन्स. आमचो इंट्रस्ट मेन कितें एज्युकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जे आहा तांकां तेंचे जे इयरली 7 म्हयन्यांचो बिझनस करता ते शेकांचो जावं डेक बेडांचो तो इमिडिएटली जावचो.